बाणावलीच्या लोकांनी वेस्टर्न बायपास ब्रिजावयल्यान बांदपाची मागणी करत ताचे खातीर प्रधानमंत्र्याकडेन पयशे मागपाक एक वेळीच स्वरक्षी मोहीम सुरू केल्या। ह्या निवेदन ते प्रधानमंत्र्याक धाडटले। मारिया हॉलांतल्यान ही मोहीम सुरू जाल्या आनी फुडल्या 2 दिसांत सगळ्या 11 वॉर्डांत पंचवांगडी आनी थळावे ही मोहीम पुराय करतले। ह्या मोहिमेन जाणट्यांनी तशेंच भुरग्यांनी वांटो घेतलो। ते पुराय जाल्या उपरांत ही याचिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन धाडटले। थळाव्यांनी 10,000 हस्ताक्षरांचो मोग दवरल्या अशी माहिती थळाव्यांनी दिल्या। आयज आमी पंचायती बरोबर कमिटी सगळी सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केला। लोकांचो रिस्पॉन्स तीन चयला सगळ्यांक जाय गांव सांबाळपाक आनी गांव सांबाळटा जाल्यार स्टिल्ट्स इज द ओनली ऑप्शन। आयज देखून आमी चयला आमचे पळय डबल ट्रॅकिंग आहले तितून सुप्रीम कोर्टान देखून वर्डिक्ट दिलेलो आहा इन फेवर ऑफ एनवायरमेंट, इन फेवर ऑफ गोवा, आनी वी आर होपफुल दॅट द प्रायम मिनिस्टर will see the sincere efforts of the entire villages of Banavali who are working tirelessly to put the western bypass on stilts. It is with that one positive approach by the government and by the Ministry of Road Transport, we can see that hope that the western bypass will be successful and on stilts, protecting the environment and accomplishing sustainable development. बरे हा ते करपाक जाय आनी बरे हा ते करपाक फाटीं रावपाची पण दे आर वॉकिंग अप इन फ्रंट एंड टेकिंग सिग्नेचर, गिविंग द सिग्नेचर्स आनी मुखार वचपाक आमचे पंच हाय ते इंडिविज्युअली इन एवरी वॉर्ड ती आपणाल्या मनशां बरोबर भोंवन एक वॉर्ड कवर करतली, एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। भुरगीं हा तांकां तेंची आपली सून पयला नांव बरयताय, आपणाचें उमेदीन नांव बरयता।